तुमच्या इच्छा उभे असो. भाव भयणीनो, ह्या पास्काच्या आठवड्यांत बडा संतोषान ह्या वेदी मोनची आमी जमल्या. संतोषाची बरी खबर, जेजो जिवंत जाला. हालेलुया. हो संभ्रम एक दीस नाही फकत पास्कांच्या आयतारा पयसभा एकमतां आमकां आपोवण दिता. 8 दीस हो आठवडो हो संतोष आमी संभ्रमता. तर हो जावन आसा आमच्या भावार्थाचे दायज हे बुन्याद जेजो जिवंत जाला. जशें ताणें आपल्या शिसांक ताका दिश्टी पडलो, तांचे दर्शन दिलें, पुनर्जिवंतपणाचें दर्शन, आनी तांच्या शिसांक आपोस्तलांक नव्या जिवान भरवशान तांकां भरून अवकाश तांकां संतोशाचो अवकाश करून दिलो. आमी भाव भयणीनो, आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या आमी फाटलावतरी जे शिस्त जे भुरगीं तर आमी जमल्या आसता. हो संतोश आमचे थंय आसूं, हो बरोवचो आनी भावार्थ आमचे थंय आसूं. तो जिवन जेजू आमकां राखूं आनी सांबाळूं. हें बलिदान पावते बरी आमी भेटोवच्याक आमची पदकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणुया, हांव पातकी सर तुमकां हांव भयणो तुजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाचें तोंड हांव विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून हांव सदां सांगपाक मोरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमचे सुरेस्परा देवा लागीं वयनाची खराब प्रार्थना मागता. सर पदविदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमचे पदकां बक्षून आमकां शासनाच्या जिविता पावूं. आमेन. Sumya kakut ker kakut ker, Sumya kakut ker kakut ker, Krista kakut ker kakut ker, Krista kakut ker kakut ker, Sumya kakut ker kakut ker, Sumya kakut ker kakut ker. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती त्याच्या संसारीन सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया स्वपदारा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या थोरवैभवा बसत आमी तुका वाखणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. त्या पवित्र संगती त्या बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर पदवीधरा शासनाच्या देवा मनशांक बक्षणें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत तुवें मनशां कडेन हो करार आपलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हे तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तीन संभ्रमता. तेच आमचे जिणेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां सुबाम करपाची. आमच्या आस्म्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रमेचे कोटांत जियेता राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन.
धर्मदूताची कर्त्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुवाव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक लोकाचे कारभारी, देवाचो कारभारी आनी साधुजेव तांचे सरसी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवन पोवन ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरले. तरीय तांची शिकोन आयकले. जायते जण सतमनूंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणो 5,000 जालो. दुसरे दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक आनास आनी कायफस, जुवांव आनी आल्सेदर आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवावाक सभे हुजीर उबे कर तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची सर्ती करतात. आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलोलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाता मुल्या फातर. ताचे भायर दुसरो कोणा वरवीं सोडवोन मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवोन दिवंक शकता तसले दुसरे नांव आख्या संवसारार देवान मनशाक दिले ना. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो, ताची विस्वासी दया सासणाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकानून म्हणू, ताचो विस्वासी मोग सासणाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणू ताचो मोग सासणाक बाळता. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचे जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जे, सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवूच आमचो उजवाड. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. Hallelujah, 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 hallelujah.
आयचो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सुवासो जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. ते अशें घडलें. सिमांव पेद्रू, जवळो म्हणटा तो तोमास, गलिलियाच्या काना शाराचो नातानेल, देवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमांव पेद्रू तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरन ते दोणीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू थडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हणून तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बोगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हणून ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तबळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हणून सिमांव पेद्रून आयकत आस. मासली पाकतना खाण दवरलेले वयले वस्तू पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर फाटीं आयलें. थोडी थावन ते चड पयस नातले सोडून दोनशी हाती भर जायत. थोडे देंवतस थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी माचव्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोणीर चडोवन जाळ चडीक व्हड हाड नायलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसुनूय जाळ पिंजून आसलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हणून ते जाणा जाले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनो जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हे तिसरे पावटी. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्त. जिवंत जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, शांती तुमचे सवे आसूं. पीस बी विथ यू. शांती निम्मोडने इरली. वय ही जावन आसलेली उतरां जिवंत जेजू क्रिस्ताची आपल्या शिसांक ताच्या जिवंतपणाचे पयले दर्शन दिल्ले वेळी ह्या पुरबायाची उतरां. शांती तुमची सवय आसूं. शांती तुमची आसूं, तुमची सवय आसूं. हो जिवंत जेजूचो नामान मोगाळ भाव म्हणणो मिसाच्या बलिदानांत मिसळून गेला.
त्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जायते फावटी हो हे शब्द वापरता शांती तुमची सवय आसूं मिसाच्या सुरवेर मोदेगात मिसा उपरांती आमी मिसाच्या अखरेकी जेजूस हो नामान एक बेसांव जावन आमी वापरता जेजूसो शांती तुमचे आसूं तुमची सवय आसूं हो जेजूसो नामान एक बेसांव जावन आमी हर एक दर एका मिसांत येवकाराच्या भेटेंत आमी वापरता आनी हो शांतेचो नामान जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे विशेष एक देणे जेजूच्या जिवनपणाच्या हर एका दर्शनांनी हें आमकां पळोवंक मेळटा जेजू जेन्ना आपूण जिवन जालो तेन्ना आपल्या शिसांक जर एक फावटी तांकां दिश्टी पडलो चडशे हे नाम हो नामान हे बेसांव आपल्या शिसांक दिवचे आमी पळयता पळय मंगाळ भाव म्हणणो संवसाराच्या हर एका मनशाचो एक मात्र आनी सर्वश्रेश्ठ आमी म्हणयत ह्या आवंडो जर एका मनशाचो आवंडो आशा कितें जावन आसा शांतीचो हर एकलो आमकां शांत समाधान समाधानान शांतेन कुशलकायेन जिवंक आमकां सर्वांक जाय वय कोणाक आमकां बेजारायेन कश्टांनी आमकां जिवनाका म्हाका संतोशान जर एक मनीस वावंट काडटा आपूण संतोशान शांतेन जिवंक जाय हो आपण आमचो हर एकल्याचो आवडो जावन आसा आशा जावन आसा आनी तेंच वस्तलें देणें म्हाका बाबा म्हणून जिवन जेजून सगळ्या मनशा कोणाक दिवचें जावन आसा पीस बी विथ यू शांती तुमचे सवय आसूं तर आमी सदांच शांतेचे जावन आसा हे शांती म्हळ्यार आमी चिंत्या आसा शांती म्हळ्यार पीस ह्या घर्शण वा अडचण वा लढाय नातलें वातावरण म्हणून शांती म्हळ्यार आमी चडशे चिंत्या आसा लढाय नातलें घर्शण नातलें हे एक आनीक अडचण नातलें एक वातावरण पूण जेजून सांगिल्ल्या आनी वापरल्या शालोम शांती म्हणल्या शब्दाक एक गुडायसो आनी वर्तो अर्थ आसा शालोम शांतेच्या फाटल्यान आसच्या ह्या शब्दाचो खरो आनी संपूर्ण अर्थ म्हळ्यार फुलनेस ऑफ लायफ फुलनेस ऑफ लायफ जिविताची संपूर्णता जे कोणी एकलो आपल्या जिणे अशें म्हाका वचूंक जाय वचूंक जाय म्हूण एक आवड येता आश येता संपूर्ण रितीन जावी जाल्लें हो शब्द शांती ह्या शब्दा वरवीं जिवन जेजू सगळ्या मनशा कोणाक ह्या तेस्त गिरेस्त आनी संपें जिवीत दिवंक आवड येता आनी हो देवान मनशा मदलो मोगाचो एकवट जावन आसा a life of loving communion with God and with one another a loving communion मोगाचो एकवट देवा मदें आनी एकामेकांतय मनशा मदें जिवन जेजू आमकां नव्या ताचे थंय एकवटाक आपोवणें दिता एकवटाक कम्युनियन हें जावन आसा आमी जर एक व्यक्तीन भक्तीन जेजू आमच्या गुरू थंय आमी आपणावंक जाय जाल्ली आनी हीच शांती आमी हेरांक दिवन जिवन जेजूचे साक्षी जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळेलें आसा जेजू जिवन जेजू आपल्या शिसांक आज आमी पळयलें तिबेरियास ह्या दर्या वेळेर जेजू दिश्टी पडोवन शिसांक भेटता तांकां धैर्य दिता आपल्याच्या भेटे वरवीं शांती तुमचे सवय आसूं आपल्याच्या मरणान जेजूच्या मरणान कश्ट आनी त्या कुसाच्या मरणा द्वारे देदेस्पोर आनी भिरांतीन भरलेले ते शीस जेजूच्या जिवनपणा वरवीं ताचे थंय एक धैर्य भरवोसो भरता सगळेच ते बदलतात खुशाल बरी जातात आनी ही बरी खबर जशें जेजून सांगलें तुमी वसा सगळ्या संवसाराक जी परगट करा बरी खबर भाव भयणीनो आमकांय आज मानता क्रिस्ती भाव भयणीक पाटला उदारा क्रिस्ताच्या पाटला उदारा जावन आसच्या आमकां ही बरी खबर जेजू आज जिवन जेजू आमचे मदें आसा आनी ही समाधानाची संतोशाची खुशालकायेची बरी खबर
हो शांतीचो संदेश आमी हेरांक दिवंक आसा. पयलीं सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आनी हेरांक ही शांती ही बरी खबर परगटोवंक न्हीत आपल्या शिसाक आपोस्तलांक आमकां जर एकल्यांक जेजून आपोवचें आसा. तर तोच जेजू जिवन जेजू आपल्या शिसांक धैर्यान भरवशान खुशालकायेन भरलेलो सर्वांचे आशिर्वाद घालूं बेसांव दिवं. हाची शांती आमचे थंय आमच्या जिवितांत जर एका दिसा आमच्या कुटुंबांनी शेजारा जर एका मनशां संगी आमी वांटूं जेजूचे शिस अशें ताका एक साक्ष दिवंक विटनेस साक्ष जावन दिवंक आमकां आपयल्लें आसा. तर ह्या आमच्या जबाबदारेंत आमी भार घेवचो. जेजूचीच आमी अस्कत तातकी तर आमी आमच्या अस्कतकायेच्या नेम देवाच्या जेजूच्या बोळाचेर ताच्या आशिर्वादाचेर आमी नदर मारुया आनीक हो संदेश पासारूंक आमच्या जिवितांतल्यान आनी अशें हेरांक दिवन आमी पिस्ताचे साक्षी जावं जिवन जेजूचे साक्षी जावं हाजी कृपा ह्या मिसा वेळार आमकां मागून घेवया. आमेन. म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पददाद्या बापाक मानतात असले जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातली नेमीक आनी आमच्या केपेसुद्धा सर्विस्पोर म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा पास्काचो गुठ संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपोवन दिता. तूं ती बदलून सगळ्यां वरणी वर्तें देणें तुजेंच जिवीत आमकां दितलोय म्हणून आमी जिव्या भावार्थान सतमानता. हे पवित्र देणे घेणे संपूर्ण सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्यांक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेकांनी आमची काळजां आसून दीत हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार
तुझे महिमेची कित्याने वाखाणणी वत्या दाबाच्या आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पासकाची बोली तोच तो तुलो निरपराधीमेंट्रो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोवन ताणें आपल्या आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबा निरंतर गायतात तुझे मुखार बापा खरोच न्हू पवित्र तोच सगळ्या पवित्रपणाची जर ज्या पवित्रात्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर न्हू आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले खोशयेन कस बरोवन सुवेच्या आदी आनी उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जाता ताणें काल्स घेतली कदीन नव्या आंदीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें रगत फातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां बरोबर ते वारावतले हें म्हज्या उगडा साख करात Bhavartas a good purgatoria. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novya yetono. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novya yetono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता जे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हांवें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची खूड रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचा बरोबर सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या वमणीची काकोट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगाती भगिवन तुझे तिचो पती भगिवन दर भूता आनी सर कळीन तुका मारवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांचो आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थना दीर्घिवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या नांव वेचून जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. तुरीच पोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सगळे आमकां तशी आमची पातकां भरूस आनी आमकां जालें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परास सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें जेणे बरोवशांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता पूण तुजे आनी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पयसुबेच्या बाबा तुजेर दिश्ट घाल. खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी एक वटांत सांबाळ. तुजे तारा जोड चलयताय सासणाच्या सासणाक सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या दिवची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संसाराच्या सोडवंदारा सर्गा म्हाका पावो काळीज
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पददार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया, हालेलुया. Sumya आवडता तुका अर्घां दिता, तुझे नाव गाता, माया मोगा नावची येता. उस्वार तुजो पांकय म्हजी राता, सदा वाटे मेटा काडून वेता. सुम्या तुझे नाव गाता, माया मोगा नावची येता. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद आमकां. Bagay po sa Kribain, niwaram kong sa Dewang. Bapashi, Patashi, and Pavitad Bajan Nabi.